आसरोदी देवा आसरोदी लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाटया सावली आसरोदी 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 देवा आसरोदी लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाटया सावली तुजो बोरवासो तुजेरूच पात येता दुस्मान वेदो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका मार्कूचे शुभ वर्तमान. जेजू महायाज्ञिका कडेन धर्मशास्त्र्या आनी जाणट्या कडेन वोपाऱ्यांनी असो उलोवंक लागलो. एका मनशान दाकाचो मोलो लायलो, ताचे भोंवती आडो घालो, खणून एक कोलंबी तयार केली, एक गोपूर बांदलो आनी तो मोलो कुलवाड्यांक कुंबल्याक दिवन आपूण पयशिल्ल्या गांवांक गेलो. आनी काल पावतोच मोल्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्या लागचो घेवचे खातीर ताणें एक चाकराक तांचेशी धाडलो. तांणी ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परतून धाडलो. दुसरे पावट आनीक एका चाकराक ताचेशी धाडलो आनी तांणी ताची तकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो आनी आनिकूय धाडलोल्या सोबार जाणांतल्यांक तांणी थोड्यांक बोडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. ताका अजून एकलो उरलोलो, तो ताचो चड मोगाचो एकलोच पूत. म्हज्या पुताक तरी ते मान दितले अशें चिंतून ताणें शेकी पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोल्या भायर काडून उडयलो. आतां मोल्याचो धोनी कितें करतलो? येतलो, कुलवाड्यांचो नाश करतलो आनी मोलो दुसऱ्यांक दितलो. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. ते ताका धरूंक सोदताले, कित्याक तांणी ही वोपार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरें समजले. पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून गेले. देवाचें उतर हें.